launch function of Lynette Diclo Memorial Trust, and also this happens to be the first program that is supposed to be held under the banner of Lynette Diclo Memorial Trust. Today also happens to be the birth anniversary of Lynette Diclo, which was the late wife of our Honorable MLA, Shri Glenn Diclo. Launch of this Lynette Diclo Trust in collaboration with Primary Health Center. We are having a camp today. It is specifically for screening of non-communicable diseases. As you know, now these non-communicable diseases are on the rise because of our changing lifestyle. And everybody knows which diseases I mean. Mostly the heart diseases, high blood pressure, diabetes, also cancers. So these are the, increasing, and the alarming situation is that it is found in younger population. When we were studying, we used to investigate people above the age of 50. But now we have to advise people who have crossed 25 also to get their test done. And definitely above 30, everybody is screened in the community. Our field staff, the ANMs, multipurpose health workers, so they go house to house and they conduct this test. As a your trust, already as first as a me inauguration character of the Memorial Trust. And ती जावन आसा आमची मिसीस ती खूब दुयेंसान ती आमच्या मदीं ना. एक दुयेंस जावन आसा एक SLE ल्यूपस म्हणून. आनी त्या खातीर तें दुयेंस म्हणजे आमचें एक्सपिरियन्स जावन तेन्ना आमचे भुरगे ल्हान आसले तो 10 वर्सांचो 7 वर्सांचो. हें दुयेंस म्हणून आमकां गमूंक ना कितें पळय तें. आनी खूब दोतोर गेले आनी वेगळे वेगळे ट्रिटमेंट केले आमच्या गोंयांत. थेरपी मागीर तुका बॉम्बे तुका हिंदूच्या हॉस्पिटल दोतोर डॉक्टर दास्तूर म्हणून पण आमकां नोमन आयलें इंटरव्यू केले ते बसले मुखार हांव आसूं तेन्ना आय थिंक यू हॅव आय थिंक मिसेस तिकलो यू हॅव दीस लुपस जाल्यार म्हाका खबरूच ना. पण त्या खातीर तेन्ना म्हाका गमन आयलें की एक फॅमिली एक दुयेंसान पडटकूच दुयेंस कुटुंबान येतकूच कितले त्रास जाता. एक वेळेर एक फॅमिली सगळें टेंशन वाडटा, मागीर फायनान्शियल प्रॉब्लम जाता आनी खूब प्रॉब्लम जाता. आनी त्या खातीर हांवें चिंतलें आयज आमी हो हेल्थ कॅम्प आमी घेतलो आसा आनी त्या निमतान आमी आमचे दिसाक मेमोरियल ट्रस्ट आयज आमी इनॉग्रेट करून आमी फुडें वचपाचें चिंतलां. कित्याक हो ट्रस्ट बेसिकली वील बी फॉर एड्युकेशन आमचे अंडर प्रिविलेज एंड मोर ऑफ फॉर हेल्थ एंड वेरियस एक्टिविटीज वीच फॉल अंडर द पर्व्यू ऑफ दीस ट्रस्ट. हो ट्रस्ट म्हणजे फाल्यां ट्रस्ट ओपन केलो कितें जाल्यार निजरूय हें करपाक जायना बिकॉज हो ट्रस्ट इज टोटली ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटंट एंड कम्स अंडर द पर्व्यू सो इट कॅनॉट बी मिसयूज. सो एज हांवें चिंतलें म्हज्या सन गायड दिकलो आनी आमचे डॉक्टर दुयेंत दिकलो आनी आमचे ट्रस्टीज जावन आसा Angelo was one of the trustees, also Shankar Garg and Kevin Pinto. They are one of the trustees, they are the main trustees. And म्हणजे एक सोबण आसा की आमचे मतदारसंघान गोंयभर कोणाक त्रास आसा, डिफिकल्टी आसा, अंडर प्रिविलेज दिस ट्रस्ट वील कम इन यूज.